नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान गोयच्या स्वयंपूर्ण मित्र आणि शेतकारांकडेन 31 ऑगस्टाक व्हर्च्युअल संवाद साधतलो. गोंयभर 213 सुवातांचेर लायव्ह स्ट्रीमिंग जातले. गोंयभरचे पंच सरपंच कार्यावळीत वांटेकार जातले. गोंयची शेतां परत रिवायव्ह करपाक कार्यावळीचो खंय आदार जातलो. मुख्यमंत्र्यान कार्यावळ सांगली. माननीय श्री शिवराज सिंग चौहान आताचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आणि RDA मिनिस्टर हे जे आसात तांकां आमी विनंती केल्ली की सेम वे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशनात तुमी व्हर्च्युअली वी हॅव टॉक दिवचो म्हणून आणि तांच्यांनी एग्री केला. येता त्या 31 तारखे दिसा म्हणजे सकाळी शेनवारा 11 वरांचेर हे टॉक सुरवात जातलो आणि हो टॉक जो आसा हो सगळे स्वयंपूर्ण मित्र आपापल्या ग्रामपंचायतींनी हो अटेंड करतले. थंयसर तांचे सगळे पंच सरपंच आणि त्याच बरोबर बाकीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि लोक हांच्यांनी बी ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जावचे अशें आमी स्वयंपूर्ण मित्र आणि ग्रामपंचायतीत हांकां कळीत करता. अशा पद्दतीन जवळपास 213 जाग्यांचेर हे लायव्ह स्ट्रीमिंग डायरेक्टली पळयतले. एग्रीकल्चर सेक्टर आणि रुरल डेव्हलपमेंट सेक्टर हो समजूनय घेतला आणि आमी तेंचे कडेन वेगवेगळी आमची प्रपोजल्स जाल्ल्या ती बी धाडल्या. ते स्वताहून मार्गदर्शन करतले जेणे करून गोंयांतले शेतकरी प्रोत्साहित जावचे आणि एग्रीकल्चर खूप मोठ्या प्रमाणात एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशीकल्चर, डेरी कल्चर ह्या सेक्टरात खूप मोठ्या प्रमाणात एग्रीकल्चर फुडें येवचें अशी आमची रिक्वेस्ट आसा. तांचे प्रोत्साहनपर भाशणांत म्हाका दिसता चडांत चड शेतकरी हे फुडें येतले. खाजन शेती पुनर्जीवीत करपा खातीर म्हणा किंवा बंद कल्टिवेशन हाच्या खातीर बाकीचो आशिल्लो विशय वय दवरला. रुरल डेव्हलपमेंटाची वेगवेगळी प्रपोजल्स ही आमी धाडलेली आसा. तांच्यांनी तोय सगळो विशय समजून घेतला. आमी ग्रँट्स एग्रीकल्चर कॉलेजी खातीर मागची होय विशय तांच्या कडेन दवरला. स्वयंपूर्ण गोंय जावचें म्हणून आमी जे कार्यरत आसा आमकां तांचें मार्गदर्शन हे बहुमोल अशें मार्गदर्शन खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपा खातीर आमकां मार्गदर्शक ठरतले. उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्षपदा खातीर उमेदवारांची नावां निश्चित केल्या म्हूण प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. उत्तरेक शंकर चोडणकार जाल्यार दक्षिण संजना वेळीप हाचे नाव मुखार आयला. 2 तारीख खंय अध्यक्ष पदा खातीर वेंचणूक. आणि आज नॉमिनेशनची लास्ट डेट फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर जिल्हा पंचायत अध्यक्षपदा 2 तारीख निवडणूक आणि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशे दोन्ही कॅन्डिडेट पार्टीन फायनल केले. दक्षिण गोंया भितर आमचे संजना संजय वेळीप हे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा पंचायत सदस्य गिरदोरी मतदारसंघातले आणि त्याचा मतदारसंघ केपें आणि जिल्हा पंचायत सदस्य ते गिरदोरी केपें आणि बाळ्ळी केपें आणि कुंकळे अशे दोन्ही मतदारसंघाक लागतात. त्याचे नाव युनॅनिमसली सर्वानुमते जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्षा म्हणून कारण लेडीज रिझर्व आसा त्याचे नाव आज फायनल जालें. आतांच ते नॉमिनेशन फायल करपाक सगळे गेल्ले आसा. उत्तर गोंयचे जिल्हा पंचायत अध्यक्षपद हे रिक्त जालें. त्यामुळे हांगा आज सकाळी आमी सगळे म्हजे बरोबर आमचे गोविंद पर्वतकर आणि तशेंच सिद्धार्थ कुंकळकर आशिल्ले आणि आज आमी सगळे उत्तर गोंयचे सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य आज आमी हांगा आपयल्ले आणि तांचे भितर डिस्कस करतकच हांगा शंकर चोडणकर मये मतदारसंघातले आणि मयेचे जिल्हा पंचायत सदस्य आसात. तेंचे नाव सर्वानुमते हांगा संमत जालें आणि ते आज आपले नॉमिनेशन फायल करपाक गेल्ले आसा. 2 तारीख निवडणूक जातली आणि त्यामुळे ऑफिशियल दोन्ही उमेदवार उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत शंकर चोडणकर आणि दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत संजना संजय वेळी ही नावं आज आम्ही फायनल केली. इलेक्शन आशिल्लें 2 तारखेक 2 सप्टेंबर. सावंड पोल्युशनाच्या प्रकरणात हणजूणच्या 5 अस्थापनाक हायकोर्टान नोटीस दिल्या. फाटले 2 म्हयन्यांत खंय जाय ते फावट लिमिटाचो आंकडो हुपलो. मजगतीं सरकार दिल्लो कारवायेचो प्रस्ताव खंय कोर्टान मान्य केला म्हूण AG पांगम उलयलो. सुनावणी बुधवारा दवरल्या. Sound pollution matter, the High Court has issued notices to 5 parties who are supposed to have received maximum complaints of violation of the standard of noise. They have been joined as parties. High Court has issued notices to them, and the Pollution Control Board is also supposed to monitor their activities. This is one thing that has happened. Secondly, as far as our proposal which we had made to the court about how to monitor, who will be the supervising authority,
which numbers are to be contacted. That note has been accepted by the High Court, and it has been made an order of the court. So that is as of now, that is the order of the High Court. What is suggested is now there are 3 numbers which are given basically. If any violation is reported, the citizens can contact at these 3 numbers, and if action is not taken, then the SDPO will come in picture. He will immediately take action. मडगावच्या आदोगादाच्या आत्महत्ये प्रकरणात मडगाव पोलीस स्टेशन महिला पोलीस उपनिरीक्षक आणि कॉन्स्टेबलाचेर FIR कर मेरेन बॉडी घेवचे ना म्हूण वकील ठाम. आत्महत्या केल्या वकिलान कागाळ केल्या. तो म्हणटा आपल्या बापायक आत्महत्येक प्रवृत्त केलो. कायदो मंत्री आलेश सिकेर म्हणटा सरकार प्रकरणाची चौकशी करतले. जयंत सराचें आयकून बरें दिसलें ना, वायट दिसलें. पुलिसांनी रातची त्यांच्या घरा वचून सर्च वॉरंट नासतना तेच्या भितर गेले आनी सगळे प्रोसिजर बी काय फॉलो केलो ना. एक्चुअली कितें केलां पुलिसांनी तें इलिगल आनी तेंच्या पावरा भायर गेलें. आमकां इतलेंच जाय की FIR करपाचो, कोण PSI आशिल्लो तेजेर FIR करपाचो आनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सुद्दां प्रोसिजर कितें आसा कंडक्ट करपाचो तेंच्यांनी फॉलो बी काय केलो ना. PSI फोन लायलो, एवरी टायम कॉपरेशन दिलां, एवरी टायम तो कॉपरेट करतालो आनी सगळें इन्फॉर्मेशन तांकां दितालो. लास्ट टायम ताणें सुसायड करचे पयलीं सुद्दां PSI अनुष्कान ताका फोन लायिल्लो आनी सांगिल्लें, विचारिल्लें की मुगे भाव खंय आसा काय म्हणून. मुगे बापायन ताका सांगिल्लें की मुगे चलो प्रितीश एडमीट आसा IBPHP हॉस्पिटलान आनी तुमकां जर दिसता की आपणें ताका कितें लिपयलां जाल्यार तुमी वचून थंय एन्क्वायरी करची अशें म्हणून सांगून सुद्दां सगळें कॉपरेशन दिवन सुद्दां ते आमच्या घरा कडेन आयले, आमकां हेरास केलो, आमकां रातचें थ्रेटन केलें आनी त्या कारणां खातीर म्हगे बापायन काल सकाळीं रातचे 10:15 म्हणल्यार ते आमच्या घरा कडेन आयले. 4 जाण आयले, जिपीन बसून आयिल्ले. रातची बेल मारली आनी आमचे भितर येवन आमकां सामको थ्रेटन करपाक लागले. आमगेलो बाबा डायबिटीक आसा, 71 इयर्साचो आसा. ताका ते सोंसलो ना. तो 40 वर्सां एडवोकेट म्हणून प्रॅक्टीस करता आनी 40 वर्सां प्रॅक्टीस करून सुद्दां पुलिशेन कॉपरेशन दिवन सुद्दां ताका अशी ट्रिटमेंट दिल्या. तोच आपणें कितें क्रायम करूं ना ताणें म्हगे बापायन क्रायम करनासतना सुद्दां बापायक ताणें सामकी त्रास दिल्या. म्हगेलो बापायलो जीव घेतलो. दर्यादेगांचेर उबी जावपी बेकायदेशीर बांदकामांचो गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एरियल सर्वे करचे ना. पर्यावरण मंत्री आलेश सिकेराच्या आदेशा उपरांत सर्वे रद्द. आलेश म्हणटा GCZMAचो सद्याक एरियल सर्वे चल्ला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आनीक सर्वे करपाची गरज ना. Mapping of survey of the coastal belt should be with the Goa Coastal Zone Management Authority and should not be falling under the purview of the Goa State Pollution Control Board. So that was the reason why when this issue was brought up in the assembly, I gave an assurance that this will not be done by Goa State Pollution Control Board. As far as the GCZMA is concerned, GCZMA is in the process of, they've employed agencies to conduct survey. They are in the process of surveying. So, according to me, it is duplication of work. One side, GCZMA is carrying out the order. The other side, Goa State Pollution Board is doing it. I see no role whatsoever in Pollution Control Board identifying structures. That is why we stopped. Next issue, Goa State Goa Pollution Board was to outsource this work. And my information is that the government of Goa owns 2 drones. So my contention is, if we have to do a drone survey, we have in-house the equipment, the machinery that is required. So why do we have to go to a third party when we have it in-house? दिवचले कुडचिऱ्या येता तो कन्स्ट्रक्शन आणि डेब्रीज प्रोसेसिंग प्लांट कोयराचो न्ही, मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटाचो खुलासो. लोकांचो खंय गैरसमज, थंय कोयरा विल्याचो प्रकल्प येवचो ना. मुख्यमंत्र्या बरोबरूय बसका जाल्या. थंय कोयरा विल्याचो प्लांट येता म्हूण लोक अलर्ट. सर्वे चालू आसतना लोकांचो जमाव. तणाव पोलिसां कडेन बाचाबाची. Construction and debris
हो प्लांट घालपाक लागून जी जागा हस्तांतर केल्ली आहा, जी जागा ट्रान्सफर केल्ली आहा, अशा जागेचे आयज सर्वे करपाक लागून सरकारान आयज लोक जे ऑफिसर्स धाडपाक जाय आसले ते धाडलेले आनी ही सर्वे जावच्या पयलीं आमी मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन आजूच णवांक तेंच्या निवासस्थानी हांव स्वता आनी आमचे पंचायत मंडळ सरपंच उपसरपंच आनी आमचे वनमावळग्या कुडचिरे ह्या पंचायतीचे सगळे सरपंच सदस्य वचून आमी सीएमाक मेळ्ळे आनी आमकां बैठके संदर्भात आमी तेंचे कडेन जे आमकां विचारपाक जाय आसले प्रश्न ह्याच प्लांटा संदर्भात ते विचारपाक आमी बैठक घेतली. मान्य मुख्यमंत्र्यान आमकां अशें उतर दिलें की हो जो कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स प्लांट आसा तो लोकांनी तेंच्यांनी गैरसमज करून घेवचे न्हू की हांगासर पुराय गोंयचो कचरो हाडून हांगासर उडयतले म्हणून. हो पयलो प्रश्न तेंच्यांनी पॉयंट क्लियर केलो आनी आमी तेंकां विचारलें की हो कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिड्स जो प्लांट आसा हेच्या व्यतिरिक्त तुमी हांगासर कांय करचें ना म्हणून आमकां तुमी लेखी दिवंक शकता. तर तेणी आमकां सांगलें, मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें आमकां की आपूण पंचायतीक लेटर करता की पंचायत एरियेन किंवा ह्या एरियेन कचरो म्हणटा तो थंयसरूच थंय इनवॉल्वमेंट हितून आसचें ना. हें एक उतर तेंच्यांनी दिलें की एनजीटीक जें उत्तर दिवचें पडटा, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलाक जें उत्तर दिवचें पडटा की आमच्या गोंय राज्यान हे प्लांट आसा म्हणून जें दिवचें पडटा ताका लागून सरकारान हो आपल्या रेव्हेन्यू लँड म्हणजे जी गव्हर्मेंटाची जागा आसा ती जागा घेवन हें डिमार्केशन करपाचें आयज काम सुरू केल्लें. लोकांचो जो समज आहा लोकांक आमी समजून सांगपाचो प्रयत्न केलो, स्वता आमी वचून थंयसर लोकांक सांगपाचो प्रयत्न केलो. आयज लोकांची मनस्थिती लोकांनी खंयसरी बदललेली आहा. म्हणजे कशें आहा, हांकां कोणी तरी रॉंग फिडींग केल्लें आसा म्हणून आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. सरकार लोकां बरोबर आसतलो, लोकांक खंयच हानी जावची ना, लोकांक ह्या हितूनसून कोणाकूच लुकसाण जावचें ना किंवा जे लीज ओनर आहा तेंचेर खंयसरूच अन्याय जावचो ना. अंजुण्या पिटबुल जातीच्या सुण्याच्या हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या 7 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक मरण आयलें. हल्ल्यात तो गंभीर जखमी जाल्लो. ताची आवय घर काम करता. त्या घरांतलो तो सुणो. मजगतीं ह्या घडणुके उपरांत लोकां मदीं तिडक. मंत्री निळकंठ म्हणटा नव्यो गायडलायन्स जाय. सुण्याच्या धन्या आड FIR. काल जो अंजुना हांगा इन्सिडंट जालो, जो पिटबुल कुत्र्यान एका 7 वर्साच्या भुरग्याचेर एका एटॅक केलो आनी जो सांजच्या वेळार ताका GMCन ट्रिटमेंटाक गेलो, थंयसर ताका मरण येयल्लें आसा. आयज अंजुना पुलिशेन तेजो जो भुरग्याच्या बापायन आज कंप्लेंट दिल्या. ही डॉग ओनर आहा जो अब्दुल कादीर ख्वाजा हो जो ओनर आहा कुत्र्याचो तेजेर कंप्लेंट दिल्या आनी अंजुना पुलीस आतां फुडली इन्वेस्टिगेट करता. स्टुडंटा खातीर ओमकार फार. पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक भाटकारांक चवथी आदी लुकसाण भरपाय दितले. सरकारान सभाघरांत दिल्लें उतर पाळटले. सगळ्यांची चवथ उमेदीन जातली. मुख्यमंत्री उलयला. लुकसाण भरपाय दिवपाची प्रक्रिया खंय सुरू जाल्या. कृषी कार्ड आशिल्ल्यांक आनी नाशिल्ल्यांकूय लुकसाण भरपाय मेळटली. अंदू पावसाक लागून शेतां भाटांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला. लुकसाण जाल्ल्या कांय शेतकारांकडे कृषी कार्डूय ना. सरकारान सगळ्यांक लुकसाण भरपाय दिवपाचें जाहीर केला. सभाघरात दिल्ल्या आश्वासना प्रमाण चवथी पयलीं सगळे पेंडींग अर्ज क्लियर करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. सगळ्या जाणांक चवथी पयलीं पयशे मेळटले म्हणून हांवें फ्लोर ऑफ द हावस प्रॉमीस केला. त्याच्या प्रमाणे अकाउंटार सगळ्यांच्या पयशे वयतले. डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑलरेडी सुरवात केली. ओके, फक्त ज्यांच्या कडेन कार्ड नासले तेय त्यांनी ऑलरेडी आता 75 लाख रुपयांक कितें तरी परमिशन घेतला माझे, तांकां सुद्धा पयशे मेळटले. सगळ्यांची चवथ बरी जातली. कार्ड ना तांकां ते आमी वेगळी अरेंजमेंट केल्या, बट त्यांच्या खातीर कार्ड ना तांकांय बी पयशे जे अप्रॉक्सिमेटली 75 लाख चवथी पयलीं सगळ्यांच्या अकाउंट. हांव तुका फिगर आत्तां सांगपाक शकना, बट चवथी सगळ्यांची चवथ जी आसा पळय न्ही ही बरी जातली. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठान गोवा शिपयार्डान बांदिल्ल्या देशांतल्या पयल्या पोल्युशन कंट्रोल वेसलाचें उक्तावण केलें. इंडियन कोस्टा गार्डाच्या ताब्यांत दिल्ले हे वेसल 2500 कोटींचे. दर्या प्रदूषण कंट्रोल करपाक ताचो आदार जातलो. मंत्री उलयलो. ते खंय 72% आत्मनिर्भर.
दर्या पर्यावरणाची जतनाय घेवंक बोटीचो उपेग। रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर और गोवा शिपयार्ड ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन और पॉल्यूशन कंट्रोल का ये जो शिप है, ये हम कह सकते हैं समुद्री सुरक्षा, समुद्र में पॉल्यूशन, तेल का रिसाव, उसको रोकने के लिए लगभग 72% ये आत्मनिर्भर ये शिप है। और गोवा शिप यार्ड के अधिकारियों को, कर्मचारियों को मेरी तरफ से शुभकामना। और जिस मेहनत से ये काम कर रहे हैं, आज से महज 4-5 साल पहले सिर्फ 2000 करोड़ का ऑर्डर होता था, 14,000 करोड़ का ऑर्डर है। बेल्जियम, श्रीलंका से भी ऑर्डर है। और ये जो शिप है ये लगभग 250 करोड़ की लागत से है, बहुत एडवांस है। और इस एडवांस शिप में जो समुद्र में जो तेल का रिसाव होता है, पॉल्यूशन होता है, मछली जो फिश है वो भी उनको नुकसान होता है। तो तेल को इकट्ठा करना, तेल को नष्ट करना, ताकि जो समुद्री जीव जंतु हो उनको नुकसान नहीं हो, और जो पॉल्यूशन है उसको क्लियर करना। साखळे इस्कॉनान अष्टमीक राधाकृष्ण देवळांत भक्त मेळावो घेतलो। भजन, आरत्यो, प्रवचन, ल्हान भुरग्यांच्यो संगीत नाटिका जाल्यो। कार्यावळीक थळावो आमदार, मुख्यमंत्री आशिल्लो। इस्कॉन बरें काम करता। कृष्णाचे शिकवणीचो प्रचार प्रसार जावंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। हरे कृष्णा, माझे नाव सद्गुरू दुमे। इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन तर्फे, साखळे तर्फे आम्ही आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव साजरो करता। तेजे वेन्यू जावन आसा राधाकृष्ण मुरलीधर संस्था साखळे। ते प्रवचन दिवपाक आमचे प्रभुजी येयल्ले ओडिसांच्यान, चित्त विनोद दास प्रभुजी। ते त्याच्या भगवद्गीता बद्दल प्रवचन दितले। तशेंच ह्या प्रोग्रामाक खूब जाणांनी आमचे भक्तजण आणि बाकीच्या लोकांनी खूब जाणांनी आमकां डोनेशन दिल्या, त्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा। त्यांच्या हेच्या खातीर आमी व्हडलो प्रोग्राम महामहोत्सव करूं शकले। कृष्ण भक्ती करता असताना कृष्णलीला असतले किंवा रामायण असतले, महाभारत असतले, भगवद्गीता असतले, हाचे उपदेश, प्रवचन आणि त्या निमित्तान नाटक ह्या रुपांतल्यान आमी समाजाच्या मुखार दवरता। समाज प्रबोधन करपाचें काम आमी इस्कॉन खूब मोठ्या प्रमाणात करता आणि आज ताची गरज आसा। ही आशिल्ली दनपारची अपडेट। परत रोखडेच मेळया। प्रुडंटाक फॉलो करात। वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।